एक जो आरोप जातलो हातूंत भितर की तुमचो फायदो बीजेपीक जातलो, तुमच्या झगडपाचो वेंचणूक झगडपाचो फायदो थेट बीजेपीक जातलो. बीजेपीक कित्याक म्हणून जातलो? जर लोक बीजेपीचेर नाराज आसा, काँग्रेसीचेर नाराज आसा, लोक आमकांय वोट करपाक शकता. फॉर एग्जाम्पल जर आमी लोकसभाचे जर पयलींचे जर आंकडे काडीत जाल्यार बीजेपी फ्रॉम 15% वयल्यान डायरेक्ट 51%चेर पावल्ली. 1991 ताका 51% पडले आनी तेच्या पयलींचे 94 ताका 14% पडलेले. फ्रॉम 14 to 51 जर बीजेपी पावपाक शकता जाल्यार वाय नॉट आरजी? आमी लास्ट झेडपी इलेक्शनाक बी आमकां 13% वोट पडली 3 बायपोलाक आनी तेच्या पयलीं आमकां 10% वोट पडली. सो आरजी इज ग्रोईंग. जेन्ना खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जर बीजेपीचोच प्रवास जर घेतलो, खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना एका स्पेसान एंटर करता तेन्ना स्लो ग्रो जाता. 1989 बीजेपी कितले वोट पडलेले? लोकसभेक पडलेले 0.7% आनी असेंब्लीक पडलेले 0.4%. फ्रॉम 0.4% ती खंय तरी 10%चेर येयली, 9%चेर 4 सिटां जिखली. थंयच्यान ती येयली मागीर 26%चेर, थंयच्यान येयली 36%, थंयच्यान 33%. सिमिलर ते लोकसभेक केल्ले फ्रॉम 0.7 to 15%, 14% to 51%. सो दीस इज द ग्रोथ. सो लोकांक जेन्ना एक ऑप्शन जाय, एक क्रेडिबल ऑप्शन जाय पडटा, लोकांक एक पर्याय जाय पडटा, तेन्ना लोक त्या पर्यायाच्या वाटेन वयता. सो हेचो हो मिनींग न्हू की त्या पार्टीन कंटेस्टूच करपाचें आनी एक्झिस्टिंग आहा तेंच्यांनीच कंटेस्ट करपाचें म्हणून. एक्झिस्टिंग आसा तेंच्यांनीच कंटेस्ट करपाचें आनी बाकीचे जर लो वोट शेअर पडटा तेंच्यांनी कंटेस्ट करपाचें ना जाल्यार हे 1-to-1 इलेक्शन जाता आसलें, प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन जाता आसलें. सो हें तशी ना न्हू परिस्थिती. सो हें लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय.